आम्ही म्हणता स्क्रॅप नो डी नोटिफाय करात. आता तुम्ही ही पळयली आत्ता ही राग उक्तावपाची तरा. आता ही पळया हांगा न्हू ह्या मनशाचो टेम्परेचर तितलोच हाय आसा एक्चुअली, पण तो कसो आपलो राग उक्ता येता, तो एजिटेट करता, ताका राग येता, ताका तिडक मारल्या सामकी. हांगा सोलिंग सुद्दां स्पिडिली जायना, स्लो जावपाक लागला. अर्द्या कडेन माती आसा, अर्द्या कडेन खडी आसा. रोड अर्द्यार लायला, अर्द्यार लावंक ना. आनी आमी आयकतात आज अशे तरेची एक डिस्कशन आसा, कोण तरी हें काम जावचें न्ही म्हणून प्रयत्न करता. आज आमी अशें मागता, आमी अशें म्हणूंक सोदता, कोण तरी त्रास करता. आमची पॉझिटिव्ह अजून मागणी आसा, हांगा पॉलिटिक्स कांय मदीं हाडिनाका. पळयलें न्ही अशें आसता तें. आतां हांकांच पळया, मायक म्हाजो ह्या आयडीचो ह्या आयडीक लायला, आवाज सारकोच वचना. ती लायट म्हाज्या दोळ्या मुखार दवरल्या. तो पड्डो तेंच्यांनी रॉंग जाग्यार लायला, ते थंय तेणी रॉंग विज्युअल घातले. हांगा तेंच्यांनी रॉंग खुर्ची दवरल्या आनी एसी तेंच्यांनी हॉलिडेच्यान बंद दवरला. कसो जालो सगळें वेवस्थीत जावंक जाय. राग येयलो. बरें इश्टानो, विसव घेवच्या पयलीं म्हाका तुमी मेल करा आनी यादीन मेल करा आनी सांगा की कोणाचो तुमकां कोणाची तिडक उक्तावपाची स्टायल तुमकां आवडली. प्रकाश बांदोडकराची काय पूर्णानंद च्यारीची. आनी तुमी हें म्हाका धाडूं शकता paresh@prudentmedia.in हाचेर. अवश्य सांगा की तुमकां कसली कोणाची तरा आवडटा तिडक उक्तावपाची. इश्टानो, आतां घेवया एक व्यावसायिक विसव आनी विसवा उपरांत मेळुया. जस्ट इमॅजिन. विसवा उपरांत तुमचें स्वागत इश्टानो. इश्टानो, फेमस आमचो गोंयचो फोटोग्राफर राज तिलक हाका एक नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा. पण तो ताका ताच्या फोटोग्राफी खातीर मेळूंक ना, तर तो ताका ताच्या बुद्धिमत्ते खातीर मेळ्ळा, ताच्या सजेशना खातीर मेळ्ळा, ताच्या रेकमेंडेशना खातीर मेळ्ळा. तुमी जाणा की प्रसाद पानकार हो एक फोटोग्राफर, तो दर वर्सा तो आनी आत्माराम देशपांडे मेळून दर वर्सा 1000 स्मायल्स म्हणून एक उपक्रम राबयतात. आनी त्या खातीर तांकां खुबशे दीस रात दीस खंय खंय वेगवेगळ्या जाग्यांचेर एक एक करून फोटो घेवन 1000 फोटो तयार करचे पडटा. राज तिलकान तांकां कितें सजेशन दिलें की बाबा तुमी अशे इतले कश्ट कित्याक काडटा, इतले तुमी त्रास कित्याक काडटा. एक काम करा, सोनिया गांधीची जेन्ना सभा गोंयांत येता पळय किंवा आनी खंयच्या जी सभा येता पळय, त्या दिसा तुमचो उपक्रम दवरा. 1000 न्हू 4000 तुमकां स्मायल्स मेळटले एकाच जाग्यार. सगळे मिटिंगेक लोक मागीर. आनी ह्या सजेशना खातीर ताका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा. बाकी राज तिलकाचे रेकमेंडेशन्स बरे आसता न्ही सारके. ते 6 पे कमिशन इम्प्लिमेंटेशन रेकमेंडेशन आहा पळय, ते सुद्दां तेजेच तेणीच दिल्ले रेकमेंडेशन. बरें इश्टानो, स्टेट असेंब्ली इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी इट्स ऑन 3 मार्च. जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागू जालो. कोड ऑफ कंडक्ट तूं काय तोडू शकना म्हणून खुबश्या आमदार मंत्र्यांनी आपल्या घरातले आरशे कबड टेबलां बी मोडून उडयली. कोड ऑफ कंडक्ट बेगीन लागला मातसो. बरें, काँग्रेसीचें आमकां रिएक्शन मेळूंक ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेजेर, पण बीजेपीचें रिएक्शन मेळ्ळा. आनी ते कितें म्हणटा की इलेक्शन 3 मार्चाक मागीर ते इलेक्शन जिखूं किंवा तेंचें सरकार येवं सुद्दां तांकां खंय व्हडलेंशें दिसना ह्या फावटी. कित्याक सांग, जग सोंपपाचें आहा न्हू डिसेंबर 2012. ते म्हणटा 8 म्हयने सत्ता मेळोन कितें करपाचें आमकां, मेळ्ळी सारकी ना मेळ्ळी सारकी. बरें इश्टानो, लिबरेशन डेचो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सुवाळो पणजे जालो आनी ताचो एक नियाळ घेवंक जाय आमी. लिबरेशन डे दिसा कळटा की कोणा भितर CM जावपाची तांक आसा आनी कोणा भितर ना. हो आमचो पर्सनल रिपोर्ट आहा, जस्ट इमॅजिनाचो पर्सनल रिपोर्ट. सो फुडाराच्या CMाच्यो क्वॉलिटीज कितें? अशा सगळ्या ज्ञान अज्ञान शूरवीराक आमचे कोटी कोटी प्रणाम. आजचे खेळात धवो फुल्ल सूट घालता अशें ना, तो धावत पळत लोकां बरोबर वयता किंवा तो चलत चलत वयता लोकां बरोबर. गोंय राज्याचे हवामानस्त भयंकर ना तो फुडाराचो CM एकदम टिपिकल महाभारतातली सारकी एंट्री मारता.
तर खरो सीएम जो आसता तो पयस खंय तरी सुसेगाद बसून हे सगळें पळयता आनी रिलॅक्स आनंद घेता आनी जेन्ना हायकमांड सांगता तेन्नाच सीएम जाता. बरें इश्टानो, ह्या वर्सा लिबरेशन डे फंक्शनाक खुबशीं भुरगीं बाबडी घुंवळ्योन पडलीं. हांवें तरी इतली घुंवळ्योन पडलेली भुरगीं केन्ना अशें आयकूंक ना आनी पळोवंकूय नासलें लिबरेशन डे एका फंक्शनाक. कोण म्हणपाक लागलो की आतांच्या भुरग्यांक चड वगत वतान बी उबें रावपाक जायना, कारण पयलींच्या भशेन ना आतांचें वत खूब खर आसता कित्याक क्लायमेट चेंज बी भरपूर जाता न्हू. तर कोण म्हणपाक लागलो की आतांच्या भुरग्यांक विकनेस खूब आसता, कारण ती खंयच्याय वेळार कितेंय खातात, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स आनी टीव्ही पळयत पळयत जेयता, ते तांच्या जिवाक लागना आनी विकनेस तांचे वाडटा. कारणां वेगवेगळी आसुयेत, पण भुरग्यांक बाबड्यांक घुंवळ येयली न्हू आनी एक न्हू 4-5 भुरगीं घुंवळ्योन पडलीं. हाच्या भितरलें खरें कारण सोदपा खातीर जस्ट इमॅजिनान खूब रिसर्च केलो. बरें, रिसर्च केलो आनी तांकां कळून येयलें की आमचे सरकार हे सामान्य मनशा खातीर काम करपी सरकार आसा. चली भुरग्यांक पूर्णपणे आधार दिवपाची स्कीम सरकारान राबयली. आयच्या ह्या दिसा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि केंद्र सरकाराचे आमी उपकार मानूंक जाय. बरें, म्हाजी आतां तकली गरगरपाक लागल्या. ही घोशणा आयकून म्हाजी आतां तकली कितें जावपाक लागल्या आनी आतां कितें करीत सांगून वचूं. म्हाजी तकली सारकी ना. आतां तकली घुंवपाक लागली. कितें तरी करपाक जाय म्हाका आतां. चल कोणाक तरी फोन लावया. इन दीस स्टेट ऑफ मायंड, आउट ऑफ स्टेट, द मायंड इज आउट ऑफ स्टेट. कोणाक तरी भियेता बेश्टो पया. सॉलिड बिला असताना तो सॉलिड बिला असताना तर म्हाका मजा येता भिवपाक आनी मागीर जेन्ना म्हाका भियेता तेन्ना म्हाका मजा येना. बरें इश्टानो, तुमकां जर कितें फिडबॅक बी दिवपाचो आसत जाल्यार तुमी म्हाका SMS करात. टायप करा गोंय FB, तुमची मेसेज टायप करा आनी तुमचे मेसेज धाडा 59898 ह्या नंबराचेर. आनी इश्टानो, तुमकां नातालाच्यो आनी नव्या वर्साच्यो हुमुनीत परबी दीत ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता आयज. देव बरें करूं आनी मॅरी क्रिसमस. येस जाकीर भाई, आमी स्टार्ट करुया, कंटिन्यू करुया. दी तो हय. कशा वेश न्हू.